birthday to you. आवडली तुला? वेलकम. Happy birthday. Birthday dear son. आधी थोडेसे क्लिप. हे गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कसे आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे असतील आणि सगळे बरे असपाक जाय. आम्ही बीन बरी आसा आणि सांजची नाही 4 जाल्ली आसा आणि आता व्हिडिओ हांव स्टार्ट करता. आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो भरपूर असो लेट स्टार्ट केलो. सकाळच्यान खरें तर ट्राय करता बट गडबड धांवपळ तितून व्हिडिओ स्टार्ट करपाक पॉसिबलूच जायना जालें. सो आतां व्हिडिओ स्टार्ट करता आणि थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतलें आयज कितें आसा तें. सो आयज आसा मम्मीचो बर्थडे. सो सेलेब्रेशन आसा. सो तेजी प्रिपेरेशन, तेजी गडबड इतली, हे तयारी कर, ती तयारी कर, हे हाड, ते कर, हे जेवण कर, अशी तरेन गडबड सद्या घरान आमच्या चालू आसा. आणि गडबड म्हटल्यार म्हाजी आनी मम्मीचीच चालू आसा, कारण हांव आनी मम्मीच आसा सद्या. सगळी प्रिपेरेशन आमीच करता आणि बाकीचे सगळे म्हणटा तशें रेडी केले. कटींग बीन सगळें जें कितें आसा तें करून दिलें मम्मीक. आणि बर्थडे गर्ल जी आसा न्हय ती किचनान बिजी आसा, कारण ती जेवण करता सद्या. तशें हांवें काकीक बीन सांगलां यो मातशी हेल्प बीन करपाक. सो आतां पळोवया केन्ना येता ती काकी. आणि थोडे जाणांक हांवें इनवायट सुद्दां केला. पयलींच हांवें तुमकां सांगलेलें की बर्थडे जो आसा तो मम्मीन म्हाका नाका म्हटलेलें, बट म्हाजे मनानसून हांव करता. आणि त्याच बरोबर हांवें तिका फोर्स केलो की आमी सेलेब्रेट करया म्हणून. सो ताका लागून थोडेशे जाणांक हांवें इनवायट केल्ले आसा. बाकी फॅमिली मेंबरांक कोणाकूच इनवायट करूंक ना, नेबरांकूच इनवायट केला. आणि आयज हांव इतलें हॅप्पी आसा, कारण हांव मम्मीक जें गिफ्ट दितलें पळयात तें म्हाज्या यूट्यूब पेमेंटांतलें गिफ्ट आसतलें. आणि ताका लागून हांव खूब हॅप्पी आसा की हांवें म्हाज्या म्हणटा तशें पेमेंटानसून हांव तिका कितें तरी दिता आनी तिचो बर्थडे सेलेब्रेट करता. ही गोश्ट म्हाका लागून खूब व्हडली आसा. जरी तो बर्थडे बारीक जरी सेलेब्रेट केलो आसत न्हय तरी म्हाका लागून ती व्हडली खूब, म्हटल्यार हांवें कितें तरी अचीव केलें अशें म्हाका दिसता. ताका लागून खूब मनानसून खूब भरपूर बरें फील करता हांव. तर अशे तरेन प्रिपेरेशन आमची स्टार्ट आसा, गडबड चालू आसा. आनी तेच बरोबर आतां नयू सुद्दां येतलें, म्हटल्यार संजयाची भयण येतली, संजय येतलो. आणि अशे तरेन चालू आसा. आनी तेच बरोबर तुमी खूब जाणांनी वीश केलें, ताका लागून मना पासून थँक्यू. तर राती बीन हांवें मम्मीक वीश केल्लें, आतांय बीन केल्लें, बट ब्लॉग जो आसा तो लेट स्टार्ट केलो. सो आतां वीश करतलें परत एकदां तिका. आनी तेच बरोबर सगळे मेमरीज जे आसा आयचे ते कॅप्चर करपाची ट्राय करतले, कारण हे मेमरी परत परत मेळना. आणि बारीक बारीक मेमरीज जे आसा ते कॅप्चर करपाचे आसता. सो अशे तरेन आमची प्लॅनिंग आसा. आणि थोडेशे तिका लागून सरप्रायज सुद्दां प्लॅनिंग केला, ते तुमकां फुडें कळटलें. सो सगळ्यान पयलीं किचनान या, कारण किचनान तिची गडबड चालू आसा. आनी बर्थडे गोलूच म्हणटा तशें सगळे जेवण करता. सो ती किचनान आसा. तर चला तुमकां किचनान घेवन वयता, तिची गडबड कशी कितें आसा बर्थडे गर्लची ती तुमकां दाखयता. आणि फूल व्हिडिओ जो आसा तो एन्जॉय करा. फूल व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू पळयात आणि बरे बरे मम्मीक विशीस दिया, बरे बरे ब्लेसिंग्स दिया. सो चला तुमकां डायरेक्ट म्हणटा तशें किचनान घेवन वयता. तर गायज ही पळयात बर्थडे गर्ल खतखतले करता. बर्थडे गर्ल आय तिची सगळी फ्रेंडां येतली, ताका लागून तीच जेवण करता पळयात. तिका आपल्याच हातचें जेवण करून वाडपाचें नगे. हाय हॅलो कर मगे. हाय. सो येवपाची सगळ्यांनी. हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. सो तुमकां आपयता ती बर्थडेक. सद्या तिची किचनान गडबड चालू आसा, तरी बट कितले केले तुवें? खतखतले. पुलाव करपाचो आसा न्हू आतां, खुबशे आयटम आसा करपाचे. सद्या तिणी न्हय खतखतले दवरला हांगसर. खतखतले करप तिच्या हांगसर चालू आसा. चिकनाचे आनी हांगसर चिकनाचे तिणी भाजून दवरला. सो अशा तरेन तिची गडबड चालू आसा बर्थडे आसून सुद्दां पळयात. हेल्प करपाक कोण ना आयज, म्हटल्यार हेल्पाक सद्या कोण ना. सो आमी दोगांय करता. आणि तेच बरोबर एक्सायटेड सुद्दां आसा, कारण तिची सगळी वाड्यावयली फ्रेंडां येतली नगे. सो चला सगळे जे किचनांतले आसा ते करून घेता आमी. आनी मागीर फुडली जी तयारी आसा ती तुमकां दाखयता, कारण किचनान तर आमी सदांच दाखयता न्हय. सो चला किचनांतले सगळे करून घेता आनी मागीर तुमकां फुडली तयारी पळोवंक गावतली. सो ते कर मगे तूं वांटून घे येता. तर काय जेवण बीन जालें आमचें. जेवण सगळें करून घेतलें आमी. आतां फकत जें आसा न्हय तें चिकन आसा. चिकन म्हटल्यार वॅज बी आसा,
नॉनवेज बी आसा आणि अजून रेडी बीन कांयच जावंक ना. सो हेज्या भायर आतां रेडी बीन जातली कारण किचनांतले जायत ना अजुनूय. आणि त्याच बरोबर जस्ट नाव काकी येवन गेली, मातशें म्हणटा तशें पुलाव बीन सगळें हे करून दिलें. बाकी मम्मीन खतखतें केल्ले, शेवयो केल्ले. मागीर कळटलेंच तुमकां कितें कितें आसा तें. वॅज बी आसा, नॉन वेज बी आसा. कारण वॅज चड ऑप्शन दवरले आमी, कारण आयज चडशीं जाणां नॉन वेज खावची ना कारण आयज शुक्रार आसा. खुबश्या जाणांचो शुक्रार आसता न्हय, ताका लागून. आनी जितली बीन येवपाची आसा ती न्हय सगळी बायलांच आसा. सो अशे तरेन आसा. आतां पळोवया, नयूचो वेट करता हांव. आतां नयू येवपाक म्हटल्यार येतले आतां ते. सो तेजीच वाट पळयता ते केन्ना येता ते. अजून संजय बी येवंक ना. आनी त्या म्हणसर आमच्या किचनांतले जितले बी आसा तितले आमी सगळे करून घेतले. फकत चिकन केलें म्हटल्यार मागीर रेडी सगळें. मागीर फ्रेश जालें, रेडी जालें म्हणटकीर सगळीं येतली. मागीर केक कटींग बीन अशें. डेकोरेशनाचें पळोवंक जाय, मातशें डेकोर करपाक जाय. सो ते आसा परत. आनी किचनान म्हटल्यार घामाघूम सामकें जालें. तर पळोवया नयू केन्ना येता तें. आतां येतलेंच तें, ताकाच लागून भायर रावला हांव हांगसर. ते केन्ना येता तें पळोवपाक, म्हटल्यार तेजी वाट पळयता सामकें हांव. सो गायज हे पळयात नयू येयला. हाय करता तुमकां. आनी जस्ट नाव संजय बी येयला पळयात. हाय हॅलो कर मरे. हाय. सो आमचो सद्या अवतार असो आसा कारण आमी अजून रेडी जावंक ना. आनी आतां डेकोरेशन स्टार्ट करतली. मम्मी गेले न्हांवपाक, सो तिका म्हटलें न्हांवन यो. त्या म्हणसर आमी सगळे पळयता कारण ऑलरेडी टायम जाला आनी सगळ्यांक 8:30चो टायम दिला. तेज्या भितर सगळें डेकोरेशन बीन जावंक जाय. इवन म्हाका फ्रेंडागेर वचून केक सुद्दां हाडपाक जाय, ती अजून हाडूंक ना. आनी अवतार पळयात. आम्ही किती बरी आमचं अवतार आत्ता येयला कामातून डोमारी करीता ते बरें हा. हय न्ही बसी न्ही ते बसीन येयला कारण ते रेडी जावन येयल्ले न्हय ते बरोबर. आनी मम्मीचे गिफ्ट हांगसर हांव पॅक करता. कितें घेतला तिका? कितें तरी घेतला बारीकशे. हे आसा माझे गिफ्ट कितें तरी इल्लूशे. सो तेच म्हाका लागून खूब इम्पॉर्टंट आहा. तर चला. आणि तुझ्या हातात एक गिफ्ट आहा पळय. माझ्या खातीर हे गिफ्ट आसा. कितें आसा ते मागीर एंडाक तुमकां कळटलें. तुम्ही तुमी गेस्ट करा, एंडाक तुमकां कळटलें. बरोबर करता. गिफ्ट कितें आहा तें तुमकां कळटलें. सो स्किप करूं नाका, लास्ट मेरेन व्हिडिओ पळया मागीर तुमकां कळटलें. त्या म्हणसर आमी रेडी जाता. सद्या डेकोरेशन स्टार्ट करता. चल डेकोरेशन स्टार्ट करया बेगीन. 8 जायत येयली. तेच्या मागीर रेडी जातलें आनी केक हाडूंक वयतले हांव. चला डेकोरेशन स्टार्ट करया. तशें न्हू कशें लायतलो तूं हे? आनी फोटो दी मुगो. आनी एक फोटो जाय. काय हेजेत हेजेरूच लावया न्हू. हेजेरूच लावया न्हू. कितें हेजेरूच लावया न्हू. त्या पड्ड्याचे दिसचे ना. बाबा रे ये करूया मरे. हे लावया मरे. हे आपल्याक लावया. हेच लावया न्हू. हांगसर न्हय टायम म्हणटा तसो फटाफट जातालो आनी आमचें डेकोरेशन तर आजून रेडी नासलें. सो डेकोरेशन हांगसर हांवें स्टार्ट केलें करपाक, म्हणजे धाकटेशें डेकोरेशन. आनी तें स्टार्ट आसतनाच न्हय आमी केक हाडपाक गेली. तर कांयच प्रेजेंट नाही, हांव केक व्हरपाक येयला. आनी ही आसा म्हाजे फ्रेंड तन्वी, क्लासमेट म्हणू शकता तुमी. तर चडशे न्हय हेजेच कडेन हांव केक बीन ऑर्डर दिता कारण न्हय हेजी केक जी आसता न्हय ती टेस्टी आसता, फ्रेश आसता. आनी वजरे सपोज कोणाक केक बीन जाय न्हय जाल्यार हे ऑर्डर घेता. खंय मेरेन घेता? खंय मेरेन घेता आमच्यान हांगसर. आमच्या हांगासर घेता. पयले ऑर्डर घेता म्हाका. सो जर तुमकां ऑर्डर करपाक जाय जाल्यार तुमी हेका कॉन्टॅक्ट करपाचें. हेजे इन्स्टा ID जो आसा न्हय तो हांव तुमकां ते स्क्रिनीचेर ID घालता तेजो. सो थंय वचून तुमी तेका ऑर्डर दिवं शकता. थँक्यू सुप्रिया फॉर गिविंग मी दिस ऑर्डर एंड विश यू हॅपी बर्थडे टू युअर मॉम. गॉड ब्लेस हर. सो ही पळयात केक न्हय तुमकां घरा कडेन वचून दाखयता कारण ऑलरेडी काळोख जाल्लो आसा. सो बेगीन आमी घरा कडेन वयता आनी गडबडीन केक व्हरपाक येयल्या. सो चला घरा वचून डायरेक्ट मेळटा तुमकां. चल गो बरें बाय 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 बाय. थँक्यू तुका. वेलकम. गुड आनी टेस्ट करून सांगता कशी आसता. बरें बरें सांग. सो चल बाय बाय. नेक्स्ट टाइम परत दिवया. बरें बरें चल. 2,000 years later.
सो गायज फायनली म्हणटा तशें आमचें डेकोरेशन जालें पळयात. गडबडीन अशें ब्लॉक करपाक गावकूच ना म्हाका. सो हो पळयात आनी हांगसर सगळीं बसलेलीं आसा. सगळीं जाणां येयलीं तरी आमची तयारीच ना कारण गडबड जाली सामकी. सो ही पळयात. सो अशा तरेन सद्या डेकोरेशन चालू आसा आनी टायम तुमी पळोवंक शकता. सो आतां रोखडेंच म्हणटा तशें केक कटिंग जातली. सो ही पळयात. बारीक गोश्ट हांवें आयज मम्मीक लागून प्लॅन केल्ली आनी ती खरीच जाताना पळोवन इतले मनानसून अशें इमोशनलूय जातालें आनी हांव कितें फील करतालें भरपूर अशें बरें फील जातालें म्हाका. बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे टू यू, may the good Lord bless you, may the good Lord bless you, happy birthday dear son, happy birthday to you. मुन्ना लाय रे तो फॅन. फोटो हॅपी बर्थडे सरप्राइज. आमची माणशी चढ घालू नका. अरे इल्लीशी घाल रे. आता चला कोण वयता. तर गायज हांगसर जितले बी मेमरीज कॅप्चर करपाक म्हाका पॉसिबल जाले तितले मेमरीज हांवें हांगसर कॅप्चर केले. आनी जितली बीन काकी म्हण मम्मीचो बर्थडे सेलिब्रेशनाक येयल्ली आनी तिचो बर्थडे तुमी येवन स्पेशल केलो ताका लागून मना पासून थँक्यू. आनी धाकटोसो बर्थडे आमी सेलिब्रेट केलो बट भरपूर बरो केलो आनी बरे तरेन केलो. म्हाका तितले कॅप्चर करूंक गावोंक ना बट आमी भरपूर एन्जॉय केलो मम्मीचो बर्थडे आनी खूब बरें दिसलें सगळीं जाणां येवन. मम्मीक सगळे जाणांनी गिफ्टां सुद्दां हाडलेलीं बट हांवें पयलींच सांगलेलें सगळ्यांक की गिफ्टां बीन हाड नाका, फकत तुमी मम्मीचो बर्थडे स्पेशल करपाक लागून येत. बट जितली बी येयल्ली ती सगळीं म्हणटा तशी मम्मीची फ्रेंड्सूच म्हणूं शकता. म्हटल्यार आमचीच वाड्या वयली सगळीं जाणां येयल्ली आनी अशे तरेन मम्मीचो बर्थडे हांगसर सेलिब्रेट केलो. आनी म्हणटा तशें थोडीं जाणां आतां रागार सुद्दां जातलीं आपल्याक सांगूंक ना म्हणून बट हांवें थोडेशे जाणांक सांगलेले, चड जाणांक अशें सांगूंक नासलें कारण धाकटोसो बर्थडे सेलिब्रेट केल्लो हांवें तो ताका लागून. सो अशे तरेन हांगसर केक कटींग जाली, सगळ्यांनी गिफ्टां दिलीं आनी मागीर म्हणटा तशें फुडले जेवणाची तयारी बी स्टार्ट जाली. सो परत एकदां सगळ्यांक हांगसर थँक्यू म्हणटा हांव. सो आता तुमकां दाखयता जेवणाक कितें कितें स्पेशल केलां त्या. जेवणाक खूब स्पेशल आसलें, वेज सुद्दां आसलें, नॉन वेज सुद्दां ऑप्शन दवरलेलें हांवें. खतखतलें आसलें, चिकन आसलें, ब्रेड म्हणटा तशें, पुलाव, तेच्या मागीर केक्स आसले 2 तरेचे, शेवयो आसले. अशें थोडेशें हांवें कॅप्चर केलें. प्रॉपर अशें कॅप्चर करूंक गावोंक ना कारण संजय कॅप्चर करतालो, मदीं बिजी बी उरतालो. सो अशे तरेन कॅप्चर केलें. तेच्या मागीर हांगसर जी केक आसली ती हांवें कट केली आनी सगळ्यांक दिली. किती गिफ्ट घेतला. मम्मी हांगसर गिफ्ट ओपन करताली आनी तिचें रिएक्शन सुद्दां तुमी हांगसर पळयात. तिचें रिएक्शन पळोवन आनी तेच्या पयलींच म्हणटा तशें हांव इतलें हॅप्पी आसलें कारण एक्चुली मम्मीक अशीच एक चेन जाय आसली आनी तिका कांयच खबर नासलें की हांव अशें कितें प्लॅन करता की चेन बीन अशी दिवपाचें आसा म्हणून. आनी तिचें रिएक्शन पळोवन म्हाका इतलें बरें दिसलें आनी हो मुमेंट जो आसा तो खूब स्पेशल आसलो म्हाका लागून. खूब हॅप्पी आसलें मना पासून हांव की कितें तरी हांवें केलें आनी कितें तरी हांवें मम्मीक गिफ्ट दिलें म्हणून.
आणि इन फ्युचर सुद्धा म्हणटा तशें गोल्ड चेन बीन दिवपाचें हांव फुडें प्लॅनिंग करतलेंच. बट मम्मी हॅप्पी जाली हें गिफ्ट पळोवन. आनी मेन म्हटल्यार तिका सिल्वरूच अशी चेन जाय आसली कारण गोल्ड ऑलरेडी आसली, तेका लागून हें गिफ्ट दिवन तर हांव खूब हॅप्पी जालें. आनी हो मोमेंट हांव केन्ना विसरचें ना. इन फ्युचर सुद्धा खूब ट्राय करतलें मम्मीक अशीच गिफ्ट दिवपाक. फायनली म्हणटा तसं आमचो बर्थडे सेलिब्रेट जालो आनी थोडेशे क्लिप हाय हॅलो कर मरे. सो सद्या गडबड चालू आसा आनी तेच तुका हाफ कितें बाबा. सो सद्या म्हणटा तशें थोडे हांवें क्लिप शूट केले. फूल ब्लॉग जो आसा तो शूट करूंक पॉसिबल जायना जालो कारण सगळें म्हाकाच हँडल करपाक जाय, म्हाकाच पळोवपाक जाय आनी तेच बरोबर बर्थडे बी सेलिब्रेट करपाक जाय, शूट बी करपाक जाय. तेका लागून थोडे क्लिप हांवें शूट केले, ते तुमकां पळोवंक गावतलेच. आनी हांगसर संजय बी शूट करता ओपन. हाय. सगळ्या सायडीन कॅमेरा चालू आसा आनी तेच बरोबर कॉल सुद्दां चालू आसा, फोनार फोन येतात. तर सगळीं जेवून गेली, आतां आमी जेवतली. चेडवान बाबा सरपळी केली गणपती कितें चेडवान सरपळी केली कसली चांदीची. आवडली की तुका? म्हाका ही म्हणजे असली हे आसली आवड आसली चांदीची बरी. तर काही सगळी जाणां गेली, आता आमीच आसा. म्हटल्यार हांव, मम्मी, नयू, संजय आनी आई आसा हांगसर बसल्या. हाय सो आता आमी जेवतली, बाकीची जेवण सगळी गेली आनी इतली गडबड जाली ना, तितून थोडे क्लिप हांवें कॅप्चर केले, थोडे करूंक गावो म्हणून बरें कांय नासलेले माझे काकीन हाडलेले आईस्क्रीम ते खाता हेल्प करपाक गेली. अगो ती आईकच हाडलेली ती आईस्क्रीम खाता. आईस्क्रीम तुझ्या बर्थडेची काय खबर मग हांवें पळयला ग, मागीर पळयतले ओपन करतले. ओपन केन्ना करतले? फाल्यां करतले. फाल्यां तूं नासतना हांगसर आमी बीन लास्टाक जेवपाक बसली कारण सगळीं जाणां गेल्लीं, आमीच फकत जेवपाची आसली. तर हांगसर जेवपाक बसली आमी सगळीं. गजालीन सामकें एन्जॉय करून म्हणटा तशें भरपूर तुमकां खबरच आसतलें. वांगडा येयली म्हटल्यार खुबशे गजाली आनी खूब बरें असो मोमेंट आसलो हो. सो टायम कितलो जालो रे? टायम कितलो जालो? 12 जायली. तर गायज आमी जेवली बी आनी जस्ट नाव म्हणटा तशें बसला. बाकीचे भरपूरशे काम आसले ते करून घेतले. म्हटल्यार आयदनां बीन आसली ना, सो ती मम्मी आतां धुता आनी तेच बरोबर बाकीचे जे काम आसले ते करून घेतले. सो आतां परत एकदां फ्रेश बीन जातले आनी मागीर म्हणटा तशें न्हिदपाची तयारी. सो खूब बरें दिसलें जाणा बर्थडे सेलिब्रेट करून. म्हटल्यार इतलें बरें दिसलें ना, हांव तुमकां सांगूंक शकना, वर्ड्सान सुद्दां एक्सप्लेन करूं शकना. जे म्हाका जाय आसलें मम्मीचो बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो तसो जालो. फकत इतलेंच जालें की गडबडीन जालें सगळें. थोडें म्हाका तितलें कॅप्चर करूंक गावूंक ना, एक हें जालें. बाकी जसो बर्थडे प्लॅन केल्लो तसो जालो. बाकी मम्मी हॅप्पी जाली, जितलीं जाणां येयल्लीं ती इतली हॅप्पी जाली. जेवण सुद्दां बेस्ट जाल्लें, टेस्ट वायज सांगपाक गेल्यार सगळ्यांक लायक जालें. आनी गडबड ही जाताच न्हय, ऑब्वियसली जातलीच न्हय कारण म्हाका आनी तिकाच हँडल करूंक जाय. सो गडबड ही जाताच न्हय. तर अशा तरेन आसा.
आणि तुमकां हेंय बीन सांगलेलें की कितें तरी आसा जें म्हाका लागून स्पेशल आसा म्हणून. सो तेतूनच नाही हांव सद्या कॅप्चर करता म्हाजो व्हिडिओ म्हणजे मोबायल आसा. सो सांगपाक गेलें ना अशें म्हणूं शकता की हांवें म्हाका लागून कितें तरी गिफ्ट घेतलें आणि त्याच बरोबर संजयन सुद्दां थोडेशें म्हाका गिफ्ट दिलें कारण म्हाजो मोबायल जो आसलो तो प्रॉब्लम करतालो. हें पळयत हांव टेप ल्हान सद्या मोबायल यूज करतालें सो म्हाका मोबायलाची गरज आसली. सो हांवें मोबायल घेतलो आणि खूब दिसांनी मोबायलान शूट करता. सो खबर ना म्हाका कशें कितें जातलें कारण म्हाका गोप्रोची संवय जाल्ली. आणि थँक्यू तुमकां सगळ्यांक कारण तुमी मम्मीक भरपूर अशे विशीस दिले, विश केले, ब्लेसिंग्स दिले, ताका लागून मना पासून थँक्यू. तर आतां हांव वयतलें फ्रेश जातलें कारण घरान सगळ्या कडेन हें आसा म्हटलें भरपूर कितें कितें आसा. सो ते क्लीन बीन करूंक जाय आतां. आणि तेच बरोबर आई आसा थंय, न्यू आसा, संजय आसा. सो ती गाय आसात ती रावल्या, तांकां म्हटलें रावा. ऑलरेडी प्लॅनूच तसो केल्लो रावपाचो. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. 2,000 years later. डेकोरेशन करतना काय व्हिडिओ करूंक गावूंकच ना न्हू. तर कांयच हे पळयात आमचें अशें डेकोरेशन आसलें. सिंपल अशें डेकोरेशन दवरलेलें आमी कारण न्हय मेन म्हटल्यार डेकोरेशन करपाक तितलो टायमूच गावूंक ना आमकां आनी फोटो सुद्दां क्लिक करपाक टायम गावूंक ना. सो अशे तरेन हे पळयात. सो आतां आमी डेकोरेशन तें काडटलीं कारण हे बलून मागीर फुट्टले न्हय फॅन लायल्या उपरांत. ताका लागून आतां काडटली. सगळे काडया न्हू. हय तेका पीन आसलें मारपाचें. ठो 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 मार. सो बॅक कॅमेरान तुमकां दाखयता कशें आसा डेकोरेशन. पळयात हे पळयात अशें डेकोरेशन आहा. म्हटल्यार बलून तर आनीक हाडलेले आमी बट लावपाकूच टायम नासलो ताका लागून 4च लायले. 1 2 3 4 हांगसर एक लायलो, हांगसर एक लायलो आनी हांगसर एक लायिल्लो दिसता बट तो फुटलो. तरी बट आमी न्हय बेगिना बेगिना हे इतले तरी एटलिस्ट केले. सो जालें आतां सगळें न्हय. आतां हें काडपाचें. सो काडया न्हू तें आनी टायम पळया कितलो जालो तो. सो आतां काडूंक जाय तें तरी जालें बरें. फोट ते पीन मार. सो पीन मारपाक जाय तेका. काडचे पयलीं एक फोटो मारता सगळे अशी कित्याक मागीर ते काडटली न्हू आमी. आता कोण कोण रावता लायनीन? मी सगळी जाणा. मम्मी, लेडीज यो लेडीज ना जेंट्स. सगळे फोटो काडटा आनी मागीर हे सगळे काडटली. चल 1 2 3. किती चालू हा? किती चालू हा? डेकोरेशन केलं तसे काढूया. डेकोरेशन केले काढूया. मजा येतं ना फोटो. किती ते फुगे. येतले रे किती ते ते आता यूज ना ते यूज अँड थ्रो ते वंटीचो कलर पण येतलो दिसता नाही ना. ना हे बॅनर यूज अँड थ्रो कितें ते यूज अँड थ्रो दिसता ते. सध्या आमचे हे काढप चालू आहे. पाहिले तसे काढता आणि टाइम कितला झाला पळय. कितला झाला? 12:30. केन्ना दनपारची? हय दनपारची. रातची. रातची. आता परत फ्रेश करतले आणि मागीर इतली आमी. हेजो काय यूज ना आता. तर वेस्ट ऑफ मनी न्हू. वेस्ट ऑफ मनी नो गो. हेजो काय यूज ना. वेस्ट. थोडीशी फोटोग्राफी केली आम्ही हे काढच्या पयली.
प्रॅक्टिस करतात त्यांका कोण म्हणता सांग? चिअर गर्ल. चिअर गर्ल. हे खड्ड्याक बाना. किंग 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 क्वीन न्हू. किंग हे कर मुगो. क्वीन कर. एक टेप मारा घेता अशी अशी धरून टेप मार कळ्ळें धरून मागीर तो किंग जातली नाल्यार क्वीन जातली कितें एक येद जातले. तर गाईज आम्ही अशा तरेन मम्मीचो बर्थडे सेलिब्रेट केलो, भरपूर एन्जॉय केलें आनी जाता इतले हांवें कॅप्चर सुद्दां केले. सो मजा येयली. चड जाणांक सांगूंक नासलें बट कमी जाणां आसून सुद्दां खूब मजा येयली. बरे तरेन एन्जॉय केलें आमी. आनी मेन म्हटल्यार मम्मीन आपलो बर्थडे जो आसा तो एन्जॉय केलो, बरे तरेन सेलिब्रेट केलो. आनी जितली बीन म्हणटा तशी सांगल्या उपरांत येयली बर्थडेक तांकां लागून मना पासून थँक्यू की तुमी येयली आनी मम्मीचो बर्थडे जो आसलो तो स्पेशल केलो. आनी तेज्या वेळार जितल्या जाणांनी ब्लेसिंग्स दिले, विश केले तांकां लागून सुद्दां मना पासून थँक्यू 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 सो मच. तर चला आयचो ब्लॉग जो आसलो तो हांगसरूच एंड करुया. ऑलरेडी भरपूर टायम जाल्लो आसा. सो आयचो व्हिडिओ जर तुमकां आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय. गुड नाईट. ती पळय आई या तर बाय करतली. बाय कर मुगे. बाय कर मुगे. सो चला बाय बाय.